भाग्यवन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सगल्याक जीण दितात त्या देवा मुखार आनी पोंच पिलाता हुजीर गोवाय दिवन सारके उच्चारण केला त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालता तो हो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडसोर चुकी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. ताका परगोट करतलो आपणे नेमलोल्या काळार. एकलोच अमर आसा ओगोम उजवाडांत रावपी मनशांक पळेवून नाशिल्लो पळेवंकूय जायना तसलो. एकलोच सोगता सोरवांचो बागीवंत अधिकारी. तोच तो राजांचो राजा आनी दोनयाचो दोनी. ताका मान आनी पदवी सासनाच्या सासनांक. आमेन. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोदगीतां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार. म्हणुया सोदगीतां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदान ताची भक्ती करात. सोदगीतां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब. सोदगीतां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येयात तर ताचे मुखार आम सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सोदगीतां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार. तो गवणी आमी ताच्यो शेड्यो मोयपासन चोरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार येया तो आमचो देव. आमी ताचो लोक ताची परजा. जबाब. सोदगीतां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माय मोग सासनांक उरतो. ताचे उतराचेर विस्वास आमचो पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. जबाब. सोदगीतां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचे उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पुष्कळ लोक एकठांय जावन दर एका नोंगरान तावन जेजू चडशीं लोटोन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो वोंपी आपले बी वोपूंक गेलो. वोंपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी तें मोस्तोलें आनी अंतरावेले सुकण्यांनी येवन तें खेलें. आनी दुसरे खोडपाचेर पडले ते किल्लोले पूण शेळ नासली देखून सुकलें. हेर कांट्या मोदें पडलें आनी कांट्या बरोबर वाडलें आनी ताणें तें दापून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडले आनी वोडोन 100 पीक जालें. आनी व्हडल्यान आराडून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान हें आयकुचें. ताच्या सिसांनी ही वोपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राज्याचे गूट ओळखूंक तुमकां तांक दिल्या, पूण हेरांक पळोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकोनूय तांकां समजना जावंक वोपाऱ्याची सांगप. तो वोपाऱ्याची समजणी ही, बी देवाचें उतर वाटेर आसात
ती ते आयकोतात, पूण मागीर तांणी सोत मानिना जावंक आनी सोडवून जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. घडपाचेर आसात तीं उतर आयकून ते हुरबेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळना देखून ती थोडोच वेळ सोत मानतात आनी तपासणेचो वगत पावतूच ती फाटीं सरतात. कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकलां तीं, पूण वेता वेता जिवाची दास्तीक आनी ग्रेस्कायेक आनी मौजेक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरें जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपली थिरायेक लागून पीक दितात तीं. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वोळ. दोळ्यांनी पळयतात पूण तांकां दिसना, कानांनी आयकतात पूण तांकां समजना. नियाळाक आदार. एक तरणाटें फिरगोजेचे कसलेंच वावरांत मिसळ जायनासलें. संवसारी वस्तूक गुल जाल्लें. मिसा गेल्यार गेले, ना तर ना. एका दिसाक तें आपल्या इश्टिणीचे बर्थडेक वेता आनी ते रातीर तांगेर रावता. ते इश्टिणीचे घरांत तेस जाल्या उपरांत देवाचें उतर आनी जिविताच्या प्रकाशा वयलो नियाळ वाचतात. तो ताच्या काळजांत खोल रिगता. त्या उपरांत दिसा दिसपोटी देवाचें उतर वाचता, दुसऱ्यांची सेवा करता आनी देवान आपले कान आनी मन उगडले म्हूण गोवाय दिता. देव मनशाकुळाक जिविताचो अनुभव जायत्या भासांनी दिवंक सोदता. तो मानून घेवंक मनशाचें काळीज मन तयार करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू वपारी उद्देशी जायत्या मनशांची काळजां जिखून घेता, पूण तांचें मन फातरां पोरी निबर आनी संवसारी वस्तूंनी बुडलोलें आसता. मनीस आपल्या काळजांत देवाचें उतर मानून घेतूच बऱ्या कोरण्या उद्देशी आनी बऱ्या जिविता उद्देशी दुसऱ्यांक आदार दिता. असले वर्ते मनीस आमी पळयतात. तांतली एक माद्र तेरेसा तिणे आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांचे जिविताक शांती सुख दिले, तांचे कोश्ट पयस केले आनी तांकां मनीसपणान जिवंक आदार दिलो. आयज पासून देवाचें उतर वाचूंक आनी जिवितांत पाळूंक बेसरमाय केल्या जाल्यार सदांच सोडून दिवया आनी देवाच्या उतराचो मोग करूंक आवरुया. मागणें. देवाचें उतर घरांत वाचून आनी सांगाता नियाळूंक सदांच वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.